ग्रीन इलेक्शन ह्या उपक्रमावरवीं वेंचणूक आयोगान प्रत्येक मतदान केंद्राचेर झाडां लावपाचो उपक्रम राबयला। दर एका मतदान केंद्राचेर 5 झाडां लावपाचो हो उपक्रम यशस्वी थारला। पळोवया ताळगांव व्हडलेभाट ह्या मतदान केंद्रावयलो हो ग्रीन इलेक्शनाचो उपक्रम। हांव आसा व्हडलेभाट तालिगांव हांगा आनी ताळगांवचो हो पोलिंग बूथ आनी ह्या खेपे इलेक्शन कमिशनान एक बरो इनोवेटीव असो कॉन्सेप्ट हाडला की झाडां लावपाचो ग्रीन इलेक्शन म्हणून तांणी एक कॉन्सेप्ट तयार केल्लो आनी प्रत्येक बुथाचेर 5-5, 10-10 झाडां लावपाचो कॉन्सेप्ट आशिल्लो। आनी हे आमी पळयता हांगा आयज सकाळीं पोलिंग स्टाफ आसा तांणी सकाळीं ही झाडां लायिल्लीं आसा। हांगा 5 आसा, त्या सायडीन आनीक 5 आसा आनी चडशीं फुलांची आनी फळांची झाडां आसा। आनी ही झाडां हाजे फुडें हे स्कूल आसा, ह्या स्कुलाच्या कंपाउंडान लायिल्लें आसा। सो स्कुलाच्या भुरग्यांक आनी टिचरांक सांगलां की हांकां पावस जाय तरी तांकां उदक घालचें आनी पावसा नंतर मागीर ती ऑटोमॅटीक जगतली। सो असो तरेचो हो नायस असो कॉन्सेप्ट आसा। त्या शिवाय ह्या बुथान भितर एअर कुलरूय आशिल्लो। सो ताजे खातीर जे लोक लायनीक राविल्ले तांकां खूब बऱ्याक पडलें। आनी हाजे फुडें आतां अजून पर्यंत 9 जावना आसा। 9 नंतर एक कांय ड्रिंक्सूय दिवपाचे आसा। हो एक बरो कॉन्सेप्ट ह्या खेपे इलेक्शन कमिशनान हाडला। ताजे खातीर इलेक्शन आनी वोटिंगूय ह्या खेपे चड जावपाची शक्यता आसा। आतेरे झाडां रोयल्या, पेरीची झाडां रोयल्या, मागीर आमचो कोकम रोयला, चाफो रोयला, बेलाची झाड रोयला आनी टोटल आमकां हेवटेन 5 आहा, हेवटेन परती 5 आहा आनी त्या सायडीनूय आहा तशीच झाडां रोयल्या, पेरीची झाड बीन आहा।